विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनल पळोवच्या सरमुगाच्या वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक CA साधक ह्या कार्यक्रमाक मोगाचं स्वागत. मोगाच्या वीक्षकांनो, विश्व कोंकणी केंद्र प्रसार करचे CA साधक CA एग्जाम CA परीक्षा उत्तीर्ण केल्ल्या साधका विशयांत तांची झळक तुमकां दिवन आणि तांच्या पैना विशयांत जाणा जावचे कार्य जावन आसा CA साधक. आणि आयच्या दिसा नोव्हेंबर 2022 वर्सा चलिल्ल्या चार्टर्ड अकाउंटंट ह्या परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्लो CA मेविल रॉड्रिगस आमच्या मदगात आसा. मेविल रॉड्रिगस, तुका कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करूं. CA मेविल रॉड्रिगसा विशयांत ताची वळख तुमकां करून दिवचे तर गांवान देरेबेल फर्गजिसो मानेस्त विलियम रॉड्रिगस आणि मानेस्तीन मेविल रॉड्रिगस हांचो पूत तो जावन आसा. आपलें BCom शिकप सेंट अलोयशियस इव्हनिंग कॉलेजीन ताणें संपोवन CA ए कृष्ण कुमार हाच्या हाताखाल ताणें आर्टिकलशीप केला. मंगळूर तशेंच उडुपींत आसच्या विविध PU कॉलेजींनी फ्री कॅरियर गायडन्स तशेंच सॉफ्ट स्किल्स हाचे सेशन ताणें काण गेला आणि ताच्या सांगाता CA परीक्षेक तयारी करच्या 12 जाणां विद्यार्थीक ताणें जोगतें मार्गदर्शन दिल्लें जावन आसा. आणि आज आमचे मदगात तो आसतना पयल्यान पयलें तुका परबी पटयता. कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू सो मच अविनाश. सो मेविल, आतां तुका CA क्लियर जालें. सो CA क्लियर जालें म्हणटा आसतना ती घडी तुजी कशी आसली? रिजल्ट्साची घडी खंय आसली? कोणचे कडेन आसले? रिजल्टाच्या दिवसा म्हाका एक सकाळी मॉर्नाचे मिसाक वचूंक गेल्ले. त्या दिसा मॉर्नाचे मिस जावन घरा येवन जिमाक वाटेर वचून आसलो. वाटेर वयताना म्हाका म्हणजे जुनियर्सांचे कॉल येयले, रिजल्ट भायर येयला, पळय 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 म्हणून. हांवें सांगलें वय आतां ती हेजे जिमाक येताना पुरो मूड ऑफ जावंक फेल जाल्यार म्हणजे पास जाल्यार गंमत, वर्कआवट करून दोनी जाल्यार वर्कआवट करून जावचें ना म्हणून जायत म्हणून काडले मोबायलार हेलो मागले त्या कडेन रिजल्ट बरें येवन दी पळयतना पास जाले. भारी खुशी जाली. फस्ट कॉल केल्ले मम्मीक. मागीर मम्मीन सांगले म्हळ्यार मम्मी घरा येवन नासली आनी भायर आहली. जायत मम्मीक सांगले, मम्मीक बारी खुशी जाली. नेबर्सांक सांगले, मागीर डॅडीक कॉल केले, डॅडीक बारी खुशी जाली. तशें सगळ्यांक कळ्ळें त्या टायमार. त्या मुमेंटार ओके एक व्हडले लायफाचें एक मायलस्टोन ते कंप्लीट जालें म्हणून बगलें. इतल्या वर्सां काडिल्ली कश्ट आतां फायनली सक्सेस मेळटाना ती खुशीच दुसरीच आसता त्या सेकंडाक, त्या मुमेंटाक. मागीर म्हज्या फ्रेंड्साचे कॉल आयले, ती क्लियर जाली म्हणून सांगले. म्हाका आनी चड खुशी, कित्याक म्हळ्यार हांवें थोड्यांक मेंटर केल्ले त्या टायमार पयले. ती येवन सांगताले सर म्हजे क्लियर जालें म्हणून. म्हाका आनी खुशी, म्हजे स्टुडंट हांवूय क्लियर जालो म्हणून, वट्टू क्लियर जाली म्हणून. सो त्या टायमाची ते घडी बारी मेमोरेबल हांव सांगता आतां. जावन दी बरें. आतां CA तुजें क्लियर जाला. तुज्या जिवितांत CA म्हणलो शब्द पयल्या फावटी केदाळ आयकल्लो म्हण काय उडास येता गी, वा तुका तुवें CA जाय जाय म्हणून निर्धार केल्लो दीस वा केदाळ आसूंक पुरो? हांवें फस्ट CA म्हणले शब्द आयकल्ले 8th स्टँडर्डांत आसतना. विशय काय जाल्ले म्हळ्यार PT पिरियड जावन आहले आमचे. म्हजो एकलो फ्रेंड आहलो कोण सदानंद शणै म्हणून. तो एक दीस PT पिरियड टायमार धांवन येयलो म्हजे कडेन. मेविल म्हजे भयण CA क्लियर जालें न्ही म्हण. CA क्लियर जालें काले आसूंक पुरो बाबा CA, म्हाका गुर्तू ना बाबा CA काले आसूंक पुरो, काले BCom बरी आसूंक पुरो जाला आसतलें. पळय ताणें सांगलें सो गुर्तू ना म्हजे भयण आसा ऑल इंडिया 45th रँक आयिल्लें म्हणून. ऑल इंडिया पुरो 10th स्टँडर्ड सेकंड PUC बरी एग्जाम वचूंक पुरो. तशें ते एग्जाम म्हणून चिंतलें त्या टायमार. म्हाका गुर्तू ना CA कालें करता काय, काली CA आयकलें मात्र. जायत म्हणलें. बाकी ताणें सांगलें तुज्या भयणीक आसा न्ही आजूच कालच रिजल्ट येयले, काल रातीकच काम मेळ्ळें, गेली म्हणून बसार वचून बँगलोर म्हणून. वय गी तितले घेता गे रँक येयलां आनी पुरो. मागीर एक इंट्रस्ट येयले बाबा कालें गे म्हणून चिंतले. मागीर 1-2 वर्सां उपरांत म्हजे कझन सिस्टर आहले CA लिरिशा कोरया. ते CA करनाले त्या टायमार. हांवें वचून तेकडे विचारलें तूं CA करताय न्ही? CA म्हळ्यार कालें म्हणून. मागीर ताणें म्हाका सांगलें CA म्हळ्यार एक अकावंटिंगाचें बरें एक जॉब, तातूंत मस्त शिकूंक कस्ट आसा आनी मस्त उणें पास जातात म्हणून. म्हाका त्या दाळा कळ्ळें CA म्हळ्यार इतलें आसा गे शिकून, इतलें कस्ट आसा. सो ताणें ताचे भयणीन क्लियर केल्लें, रँक आयिल्लें ऑल इंडिया समथींग ग्रेट म्हणून आयकल्लें. जाल्यार म्हाका कळ्ळें त्या टायमार CA रिक्षा नाका म्हणून. कित्याक म्हळ्यार कस्ट इतलें आसा, पास जावचें गॅरंटी ना. 10% पास जावचें म्हणटाना जाय की नाका म्हणून नासलें. मागीर 10थान येताना क्लियर जाताना 10th डिसायड केलें कॉमर्साक या. म्हाका त्या टायमार एक्चुअली डॉक्टर जावंक इंट्रस्ट आहलें, जाल्यार केमिस्ट्री लायक नासलें म्हाका चड. मागीर कळ्ळें MBBS फार्माकॉलॉजीन येता आनी व्हडलें नायटमेर जाता म्हणटा. जाल्यार ड्रॉप केलें. कॉमर्साक या, बरें मार्क्स आहले 92% आहले. कॉमर्साक या, कॉमर्स वचून एटलिस्ट MBA करया म्हणून. MBA करया म्हणून एलोशियसान गेल्लो.
इंटिग्रेटेड बॅच आले आमचे इंटिग्रेटेड बॅचान बरयल्लें MBA ऑर CA प्रिफर्ड म्हणून ह्या बॅचाक इंटिग्रेटेड गेलो MBA करया म्हणून गेलो 1 मंथ जाले 2 मंथ जाले कांय ओरिएंटेशन प्रोग्राम ना एलोशियसाचे MBA विशयन कांय उलोवंचार नात उलोवंचार पुरो CA विशयन आसा मागीर एक दीस आमच्या लेक्चरान सांगलें एक सेमिनार आसा येवन सगळे स्टुडंट्सांनी बसाचे BSB इंटिग्रेटेडाचे हांव वचून बसलो बसताना त्रिशा क्लासीचो असो हेड CA गोपाल कृष्णा भट सर आयलो आनी CA विशयन टॉक दिन सुरू केलें ताणें CA म्हणल्यार कळलें कितें कशें चलता पुरो सांगलें म्हाका ते जाल्यार मातशें CA करचें म्हणून कांय मन नातिल्लें ताणें केदाळा सांगलें CA कितलो गोळटा म्हणून जालें या बगलें म्हाका CA करया म्हणून ताणें ते सॅलरी पॅकेज म्हणटाना कितले स्कोप आहा म्हणटाना सांगलें जालें यायच आनी डिसायड केलें येवचें म्हणून सिधा म्हणून कित्याक आनी कोचिंग कशें दितात आनी सांगलें कितले कस्टी आसा म्हणून आनी ताणें सांगचें एक डायलॉग आसा CA इज नॉट अ डिफिकल्ट कोर्स इज अ डिफरंट कोर्स म्हणून आनी एक्चुली इट्स व्हेरी डिफरंट इट्स नॉट लायक युअर 10th स्टँडर्ड PUC म्हणसर PUC जाल्या उपरांत कळटा कितले डिफरंट्स आहा म्हणून कोर्सान म्हणून सो तेय म्हाका हांवें डिसायड केलें ओके CA काडया एक चॅलेंजींग आसा इट्स गूड सायन्साचे स्टुडंट्स इंजिनियरींग MBBS करूंक CET नीट एग्जाम बरयतात आमी कॉमर्साचे कित्याक फाटीं रावपाचे आमी एक अचिवमेंट करया CA म्हणल्यार कॉमर्सान ती आसा न्ही ताचे एंट्रन्स बरया एक अचिवमेंट जाता म्हणून सो तें रिगुलो हांवें तें जावन CPT सुरू केलें CPT क्लियर जालें IPCC जावन फायनलाक येवन आतां फायनल क्लियर जालें तशें जाऊन दी PT ग्राउंडांत आयकूंक मेळिल्लो शब्द आतां तुज्या नांवाचा मुखार आतां नांवा पहिल्यांत आसा जाऊन दी बरें तुका आनी आतां आमच्या समाजांत जाय तितले जाण CA आसात सो तुवें CA जावच्या हंतांत आनी कोणी तुका प्रेरण म्हूण आसा की कोणाक रोल मॉडेल म्हूण तुवें घेतलां की CAंत म्हाका रोल मॉडेल म्हणल्यार कोणी नातिल्ले कित्याक म्हळ्यार CAचे कोर्स तितलो कश्ट आसलो की आमकां ते एग्जाम शिकचे सोडल्यार आसा न्ही दुसरें खंय मोत वचनातली टायम नातलो ना एट टायम्स आमकां इन्स्पिरेशन थोडे येताले थोडे CAs आनी आसले कोण फिजिकली डिसेबल्ड आनी आसले तांकां दिसनातले हात पांयांनी नातिल्ले ती पुरे क्लियर जावन आनी आसले थोडे मोस्ट वर्स्ट कंडिशन जावन आसले म्हळ्यार इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन तांकां आनी पुरो CA जाले ते पळयतना हांकां करियर आमकां इतलें बरें दिलां देवान जाल्यार आमी आसा इतले कश्ट वंचारा तांकां करीत आमकां कित्याक करूंक जायना म्हणून आसा न्ही थोडे फावटी मोटिवेशन ते जातालें आमकां एकलो सर आहलो हांव सांगूंक आशेता IPCCंत CA अनीश नूर मोहम्मद म्हणून आमकां डायरेक्ट टॅक्स म्हणून शिकोवंक म्हणून आयिल्लो म्हाका तो डायरेक्ट टॅक्स शिकयतालो बरो शिकयतालो त्या टायमार स्टुडंट्सांक आनी पुरा म्हजो त्या त्रिशा क्लासीचो असो एकलो सर आहलो मेंटर बरी आमकां ताणें क्लास शेड्यूल करचें आनी पुरा आमी क्लोज जालीं ताचे कडेन वचून विचारलें सर खंय नडले ह्या सराक बरो शिकयता आनी पुरा ताणें सांगलें हां वय सत्त बारी बरो शिकयता तुका गोत्ता गे वो पयलो कालें करनासलो म्हणून सांगलें ना म्हाका गोत्तू ना ताणें सांगिल्लें वो पयलो कुली काम करनासलो म्हणून हाका आसा न्ही आनीक CAन हाचे शिकप इतलो हुशार आहा म्हूण पळोवन हाका स्पॉन्सर कर न्ही आतां इतलो व्हडलो जाला इतलो शिकला कुली काम करचो मनीस इतलो व्हडले हंताक येवन CA जावन तुमकां शिकयता म्हळ्यार जस्ट चिंता ह्या कोर्साचे कितले वॅल्यू आसूंक काय म्हणून ताचें लायफूच चेंज जाला म्हणून सो म्हाका त्या दाळा बगलें ओके मोटिवेशन एकल्यान येवचें म्हणून ना मल्टिपल लोक आतां येवेत म्हणून दुसऱ्याचें लायफ पळयत प्लस त्या टायमार एक स्कॅम आयले 2008 सत्यम स्कॅम म्हणून तातूंत त्या सत्यम स्कॅमाचे डिस्कवर केल्लो TN मनोहरन CA तो आतां कॅनरा बँक असो चेअरमॅना बरी जावन आसा सो त्या टायमार ताका पद्मभूषणय मेळ्ळे पद्मभूषण की पद्मविभूषण ताका मेळ्ळे तितले व्हडले स्कॅम भायर काडिल्ल्याक ताचे बुक्सूय बारी फेमस जाल्ले सो तेय एक चिंता मोटिवेशन फॅक्टर म्हाका ओके एक CA त्या लेवलाक गेला तितले अचिवमेंट केला म्हणून एक व्हडले इतले फुल कंट्रीचे फायनान्शियल सिस्टमाक हालोवन घाल्लें तें सत्यम स्कॅम भायर घाल्लें म्हळ्यार इट्स नॉट अ जोक इट्स अ व्हेरी ग्रेट थिंग टू अचीव म्हणून अशें इट्स मल्टिपल पीपल कोण मोटिवेट करूंक घाल्ली एकलो मात्र न्ही तशें ओके सो बरें तूं CA जावच्या हंतार जाय तितल्या जाणांनी तुका प्रेरण दिलां आनी तांच्या प्रेरणेद्वारे तूं आज CA जालाय आतां तुवें CA परिक्षेक तयारी करतना पयल्यान पयलें केदाळा तुवें प्रिपरेशन सुरू केलें आनी कशें प्रिपेर करनासलें कित्याक म्हळ्यार सदावत लोकांच्या मतीर एक बसलां की CA म्हळ्यार कश्टाचें आतां तुवें फस्टाक सांगलें आसा 10% लोक मात्र क्लियर करता म्हणून सो तुजें प्रिपरेशन केदाळा सुरू जालें कशें करनासलें म्हजें फस्ट प्रिपरेशन सुरू जाल्लें 2014 2014 इयर एंड जाताना PUC फस्ट इयर PUC जाता जाल्लें मात्र
कोचिंगांनी सुरू केल्ले लीवांत कळ्ळें फर्स्ट पी यू सी सेकंड पी यू सी ट्रान्सफर जाताना 2 months लीव आसता आमकां. त्या टायमार तांणी कोचिंग सुरू केल्लें. तातूंत तांणी सिलेबस पळयलें, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम आहलें पी यू सी बरयता आहलें, इल्लें एक्स्ट्रा शिकूंक गेल्लें, इल्लें इन डेप्थ वचूंक गेल्लें. तें तेन्ना CPT हांवें सुरू केल्लें. त्या वेळात म्हाका कळ्ळें ओके इट्स नॉट इजी, इल्लें डिफिकल्ट आसा, इल्लें चड एफर्ट घालिजे म्हणून. सो जाल्यार हांव इल्लें कॉलेजीक येताना सकाळीं इल्लें विगी येवचें आहलें, लायब्ररीन बसून इल्लें CPTचे वाचचें आहलें म्हणजे एंट्रन्साचे. मागीर क्लासीक वयचें आहलें, क्लासीचे मस्त इजी जातालें कित्याक म्हळ्यार CPT वाचचें म्हणटना CAचे PUCचे मस्त इजी जातालें, तें करचें आहलें. अशें करून मस्त एफर्ट पडचे पडले एंट्रन्सा खातीर कित्याक फर्स्ट टायम बरोवचें गोत्तू ना किशें सिलेबस वर्क जाता CA किशें म्हणून. चड एफर्ट गेले, फर्स्ट अटेम्प्टार क्लियर जालो. तें कोचिंग क्लास थ्रूत गेल्लो. IPCC की डेली मारलें कालें करचें म्हणून, डे कॉलेज करचें इवनिंग कॉलेज करचें ना कॉलेजीत करचें नाका गी म्हणून त्या टायमार. सो हांवें डिसायड केलें दोनी करया, वाय नॉट बोथ म्हणून. इवनिंग कॉलेज केले, क्लासेसी केले IPCCचे, आर्टिकलशिपी केले. सो IPCC आनी इवनिंग कॉलेज वट्टू करन दोनी शिकप सायड बाय सायड करन म्हजें IPCC क्लियर जालें. क्लियर जावन आर्टिकलशिपाक गेलो. आर्टिकलशिप टायमार डे टायम आर्टिकलशिप, इवनिंग कॉलेज करन म्हजे कडेन डिग्री जाली. सो कोण मोसानाक डावट आसता डिग्री करीचे की नाका गे CA करतना, डेफिनेटली करा कित्याक म्हळ्यार मस्त यूज पडटा कामाक वेता न्हय. मोसाना कंपनीजांक रिक्वायरमेंट आसता एक्स्ट्रा करिक्युलर कालें केलाय म्हणून. कॉलेजीन तांणी पुरा गेल्यार एक डिग्री आहल्यार BCOMाची नातल्यार तुमकां इल्लें एडेड एडवांटेज येता. ओके दीस गाय नोज टू वर्क विथ द क्रावड म्हणून कळटा तांकां, ही नोज टू मिंगल म्हणून, खालीच बुकवम न्हय म्हणून कळटा. सो इट विल हॅव एज म्हणटा तुका. सो इट्स गूड तें करयेत. फायनलाक हांवें कोचिंग क्लासीसाक वचून नासलें, हांवें पेनड्रायव्ह क्लासीस येतात आमकां दुसरे इंडियाचे लेक्चरर्सांचे, ते क्लासेस म्हळ्यार कशें आसताले? पेनड्रायव्ह क्लासीस म्हळ्यार रेकॉर्डेड क्लासीस. आतां बॉम्बेन देखलो बरो CA आसता, तो टिचिंगार आसता, टीच करता तो. आतां सगळ्यांक बॉम्बे वचून शिकूंक जायना न्ही, सो तांणी कालें करता तांचे क्लासीस रेकॉर्ड करतात स्टुडंट्साक शिकयताना आनी ते क्लासीस ती ऑनलायन सेल करतात. ते आमकां पे करूंक आसता. आमकां ते कोडेडार येता, आमकां कोड केले पेनड्रायव्हार नातल्यार आमकां लिंक धाडटा, ते डावनलोड करून लॅपटॉपार घालून पळयत आमकां क्लासीस आनी पुरा. ते ऑलमोस्ट 200-300 आवर्स डिपेंडींग ऑन सब्जेक्ट आसता. सो हांवें त्या रूट पळयले. आतां फायनलाक म्हणटाना मस्ताना म्हणटात कोचिंगाची गरज ना. आतां तांकां इल्ले गरज आसा म्हणटा हांव कोचिंगाची, जाय पडटा क्लासीस. कित्याक म्हळ्यार युअर कोचिंग नासतना गेल्यार आसा न्ही ब्लायंडान तुवें आरो मारले वयर जाता इल्लेशें, कित्याक तुमचें इल्लें चड प्रिपरेशन जाय ताका. आतां कोचिंग नासतना येताना काल जाता तुमी बूक काडून घेता आमचे इन्स्टिट्यूटाचें मेटिरियल, वाचतात पुरो वाचतात, जाल्यार तुमकां गोत्त आसना एग्जामाक किशे क्वेश्चन्स येतात, खंयचे इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स म्हण. ॲट टायम्स आमी आसा न्ही थोडे चॅप्टर्स चड इम्पॉर्टन्स येता जाल्यार ते एग्जामान वेटेज आसना. सो तशें आसतना काल जाता आमचें प्रिपरेशन वयर पोवन जाता, 1-2 अटेम्प्ट ताकाच वेता अंडरस्टँड करूंक, फिगर आउट करूंक एग्जाम कशें वेता म्हणून. कोचिंगाक येताना लेक्चरर्सूच सांगतात ओके दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे येवचे चान्सीस चड आसा. एमेंडमेंट्स जातात सांगतात ओके हे येवचे चान्सीस चड आसा, जाल्यार स्ट्रेस घालतात. जाल्यार ते शिकून येताना एग्जामांत आमकां यूज पडटा ओके हे एग्जामाचे 1 day बिफोर हे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स हे वाचीचे, कित्याक कंप्लीट सिलेबस कोणाय की मुग्धवंक जायना. CA तितलो वाचता एग्जामाचे सिलेबस. सो ते एक प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी. हांवें आनीक एक केल्लें म्हळ्यार मस्ताना CA आसा न्ही हार्डवर्क करतात डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड. जाल्यार हांव सांगता यू नीड टू हॅव स्मार्ट वर्क ऑल्सो. स्मार्ट वर्क ही केलीचे हार्ड वर्क ही करीचे. एक सांगणी आसा वॉराक वेताना खाली आसा न्ही तुवें तुजे स्किल्स डेवलप केल्यार जायना, तुजो ऑपोनंट कोण गोत्ता आसाचे, तूं वॉर खंय करता हे गोत्ता आसाचे, त्या वेळार आसा न्ही वॉर जिखूंक चान्सीस चड म्हणून. तशें हांवें कालें केल्लें म्हळ्यार हांवें स्मार्ट अप्रोचांत फर्स्ट हांवें फूल म्हजे सिलेबस वाचले, सेकेंड हांवें आसा न्ही पळयलें म्हजे एग्जाम्स कशे वेतात म्हणून, एग्जामाचे पॅटर्न काडले, खंयचे क्वेश्चन्स जाता, ICA आमचे इन्स्टिट्यूट किशे क्वेश्चन्स विचारता, कितले टायम वता एक एग्जामा पेपर बरोवंक, मॉक टेस्टान किशे करेक्शन्स कशे जातात, करेक्शन करतल्याचे मेंटॅलिटी कशी आसा ते पुरो पळोवचें पडटा. दिसाक एका CAन 400-500 पेपरां करेक्ट करताना लास्ट पेपराक येताना आसा न्ही मांडो पिसो जाता तसो, पळोवंकूच जायना ताका. सो यू हॅव टू बी इन मायंड ताचें काम इजी करचें तुवें, बरें करून बरयचें, ताका पळयतना राग येवन वचो, बरें करून बरयल्यार नीटली बरयल्यार मार्क्स दिता तो. आनी ताका पळयतानाच कळचें ओके तुवें बरयले वर्ड्स आसा ताचे आन्सर की एक दितात, तांतू बरयले तुजे बरयले मॅच जायचे, ते पळयताना ताका मेळल्यार बराबर जाता, ताका हॅप्पी आसता, मूड पाड जायना ताचे, विगी जाले मार्क्स दिता.
सो यू हॅव टू प्ले लिटल बीट विथ सायकॉलॉजी ऑल्सो. सो इट्स अन ओवरऑल एफर्ट. कलेचं बुक वाचल्यावर क्लिअर जातात, व्हेरी गुड, बट देन यू हॅव टू बी स्मार्ट ऑल्सो. जस्ट हार्ड वर्क इज नॉट इनफ इन CA. स्मार्ट वर्क इल्ले विग्गी क्लियर जाता, इल्ले मार्क्स चड मेळटा. सो तशें म्हजे प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी आहले. थोडे वय सक्कड वाचूंक जायना फॉर शुअर. CAंत सिलेबस तितले आसतना 1 डे बिफोर. सो इल्ले रिस्क काण घेवचे पडटा, कॅटेगरायज करचे पडटा, खंयचे टॉपिक वाचीचे लास्ट डे, खंयचे सोडीचे आनी पुरो वेटेज वय. युजली लेक्चरर्स आनी पुरो वेटेज दितात क्लासेसाचे. युट्यूबर फ्री सेशन्स आनी आसा, मोसाना सांगतात हे क्वेश्चन हे चॅप्टर ह्या फुडें इसरचे चान्सेस चड आहा म्हणून. कित्याक 2-3 अटेम्प्टान इसरना जाल्यार एक सब्जेक्टाचे चॅप्टर त्या अटेम्प्टाक येवचे चान्सेस चड. सो ते स्ट्रेस करतात हे वाचा म्हणून, हे येतात म्हणून. सो ते स्मार्ट वर्क तितलो वर्क जाता. कित्याक म्हळ्यार हांवें एक आयकल्लें आसा आमचे CA क्लासी टायमार. सरान सांगलें एग्जाम में राइटिंग से ज़्यादा आपका राइटिंग ज़्यादा होना चाहिए और थिंकिंग कम होना चाहिए म्हणून. एग्जामांत पेपर तितलो व्हड आसता की वाचूंक जायना कंप्लीट, इल्ले इल्ले वासी येता न्ही पुरा. तें थिंकींग जावन वचो, तें बरयचें. तुका क्वेश्चन पेपर पळयतना कळायचें ओ हें पळयलां हांवें, हें म्हाका गोत्ता किशें बरयचें, किशें बरयचें, कितलें बरयचें आनी पुरा म्हणून. एक फावटी तुका गोत्ता जाल्यार ओके हे आन्सर इतले येचें म्हळ्यार आसा न्ही, ते ब्रेन तुजें वर्क जाता, इतले कॉन्फिडन्सार आसता. तूं फर्स्ट टायम क्वेश्चन पेपर पळयताय जाल्यार तुका कितले कॉन्सेप्ट गोत्ता जाल्यार तुजे मतीन 2 जावन आसा, रन जावन आसता. एक कॉन्सेप्ट डिकोड करचें ते क्वेश्चन मॅच करूंक, प्लस बरयचें तुवें. सो डबल टायम वेचार आसा, तुजे एफर्ट चड वेचार आसा आनी टायमय पावना. जनरली सांगतात एक CAचे क्वेश्चन पेपर 3 आवर्साचे आसता जाल्यार बरोवंक 3.5 to 4 hours जाय. सो टायम मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एग्जामान थिंकींग उणें रायटींग चड आसाचें. सो हांवें ताचेर फोकस करनासलो. आतां तितले क्वेश्चन्स प्रॅक्टीस केल्या हांवें. कित्याक म्हणल्यार एग्जामान येवचे क्वेश्चन्स कॉन्सेप्ट्स न्ही, कॉन्सेप्ट्स आसा न्ही थोडे येतात 100 मार्क्सान, एक 20 मार्क्स आसा तुका टेस्ट करचे कितें कॉन्सेप्ट जाता. बट यू शूड बी व्हेरी गुड विथ युअर 80% शुअर आहले क्वेश्चन्स प्रॅक्टीस करनासल्यार अंदाज येता ओके दिस इज हाव आय शूड आन्सर, दिस इज हाव आय शूड गो अबाउट म्हणून एक स्ट्रक्चर बरोवंक येता. सो ते फॉलो करून गेल्यार स्टुडंट्सांक इल्लें चड हेल्प जाता हांव सांगता. ओके, बरें जालें. म्हाका आयकून खुशी जाली, कित्याक म्हळ्यार खाली हार्डवर्क न्ही, हार्डवर्क ओटूक स्मार्ट वर्क आनी तुजी स्ट्रॅटजी. सो कशें एग्जाम फेस करचें, कितलें बरयचें, खालें बरयचें म्हणून तुवें बरें प्लॅन केलां. निजायकी खंयची जर आमच्या कोणचे कडेन हे प्रोग्राम पळयता तांकां एक प्रेरण जातलें. आनी आतां तुवें सांगतना सांगलें तुवें इवनिंग कॉलेज केलें आनी सकाळीं तूं आर्टिकलशीप करना आहलें म्हणून. आतां थोडी डिग्री जाल्या उपरांत आर्टिकलशीप करूंक वतात. सो खाली आतां इवनिंग कॉलेज आनी आर्टिकलशीप आनी डिग्री जाल्या उपरांत आर्टिकलशीप खाली व्यत्यास आसा की लॉस म्हणून खंय आसा की? व्यत्यास आसा, डेफिनेटली आसा. डे कॉलेज म्हळ्यार मँगलोरांत डे कॉलेज चड वेटेज आहा, म्हळ्यार बरें एज्युकेशन तुमकां मेळटा, तुमकां एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज चड आसता. इवनिंग कॉलेज इट्स नॉट व्हेरी डेवलप्ड इन मँगलोर लायक बँगलोर आनी मुंबयंत डे कॉलेज आनी इवनिंग कॉलेज ऑलमोस्ट सेम आसता. तांचे एक्टिविटीज आनी पुरा सेम. डे कॉलेज काल शिकयता, इवनिंग कॉलेज तशेंच एक्टिविटीज पुरो आसता. मँगलोरान ना. सो यू विल मिस आउट. तुमी बँगलोर बॉम्बेंत आनी पुरा करता जाल्यार BCom येता जाल्यार नॉट मच ऑफ अ डिफरन्स. हांगा करता जाल्यार येस डिफरन्स पडटा इल्लें. तुमकां सिलेबस इल्लें डिफरन्स आसता, इल्लेशें तुमकां टिचिंगाचें इल्लें डिफरन्स आसता. जाल्यार तुमी CA करता जाल्यार सिलेबस टेन्शन करचें म्हूण ना, इजी जाता. डे कॉलेज केल्यार एक प्रॉब्लेम जालें म्हणल्यार आर्टिकलशिपाक वचूंक जायना, तुमचें डिले जाता. 3rd इयर उपरांत तुमी आर्टिकलशिपाक वचचें, ऑर एल्स यू हॅव टू टेक ट्रान्सफर टू इवनिंग कॉलेज. इवनिंग कॉलेज केल्यार डे टायमार आर्टिकलशिप करयत, इवनिंग कॉलेज करनूच येत. इट्स नॉट अ बिग डील. BCom करताय जाल्यार CA करनासतना इट्स व्हेरी इजी. तुमकां चड एफर्ट आनी पडना. डे कॉलेज गेल्यार तेंते एक डिफरन्स. इल्लें लेट तुमचें CA क्लियर जावंक चान्स जाता. तुमी आर्टिकलशीप लेट CA सुरू करतना मुग्दोंग टायम काडटा म्हूण सोडल्यार दुसरे नॉट मच ऑफ अ बिग डील. प्लस डे कॉलेजीन तुमचे एक्स्ट्रा करिक्युलर सॉफ्ट स्किल्स मस्त डेवलप जाता. इवनिंग कॉलेजीन जायना, कित्याक टायम लिमीट मस्त उणें आसता न्ही. 4 to 8 म्हणटा 4 घंटे आनी शिकोवचें क्लास एक्स्ट्रा करिक्युलर करचें इल्लें मॅनेज करूंक कस जाता. डेन जाल्यार तुमचे कॉलेज लायफय मेळटा, ते कॉलेज लायफ बरें एन्जॉय करे 3 years. बाकी तुमकां यू कॅन बी सिरियस अबाउट युअर कोर्स. सो इट्स अप टू यू वॉट यू वॉन्ट टू डू. यू वॉन्ट टू क्लियर युअर CA व्हेरी फास्ट नॉर यू हॅव टू एन्जॉय अ बिट अँड देन क्लियर युअर CA. तुमचे डिपेंड तशें. ओके फायन. सो इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती वयर ते डिपेंड जावन आसा म्हूण सांगताय. आतां पडटा 12 वर्सां जावन तुवें प्रिपेर केलाय, मस्त तुजे एफर्ट घालाय. आतां आमचें आतां जनरेशन कशें म्हळ्यार टॅक्नॉलॉजी. आमकां टॅक्नॉलॉजी नासतना एक घडी बसूंक जायना. 5 मिनटां ब्रेक म्हणली फोन खाणीन बसता. सो आतां तूं प्रिपेर करता आसतना टॅक्नॉलॉजी तावन सोशल मिडिया तावन कशें पयस रावूंक तुका पयस रावून शिकचें चॅलेंजींग म्हूण भोगलें गी कशें करूंक शकलोय तूं?
डेफिनेटली सोशल मिडिया आसतना इल्ले न्ही मस्त कश्ट CA म्हणटाना तुका टायम मस्त दिवचे शिकपाक आनी दुसरे सोशल मिडियाक मस्त उणें करीचे. आतां आमचें सोशल मिडिया जालां कशें म्हळ्यार रिसंटली एक स्टडी पळयल्लें हांव आतां मार्केटिंगांत आसा. मार्केटिंगांत हांव इंटर्नशीप करतना म्हाका एक कळ्ळें यू हॅव टू हूक युअर ऑडियन्स विदीन फर्स्ट 5 to 10 seconds. खंयच्याय फिल्डान MC कर या कालें करा, फर्स्ट 10 seconds इज द हूक पॉयंट. ते हूक केल्यार आसा आनी मागीर उरले पळयतात, तातल्यार कोणी पळयनात. आतां शॉर्ट्स आयल्यात विडियो सोशल मिडियार, फर्स्ट 2 seconds तांणी हूक करना जाल्यार तुका पळोवनचे बरी करना जाल्यार स्वायप गेले. आजच्या धर्मान काल जाता म्हळ्यार आमचे अटेन्शन स्पॅन्स धाकटे 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 जाता. आमकां करूंक जायना, पळोवंक जायना, अटेन्शन दिवंक जायना. ते आमकां शिकतना बारीक कस जाता. शिकतना हे बोर जाता, कोण वाचता, बूक बंद करया म्हणून जाता, इंट्रस्ट जायना, यूट्यूब पळया म्हणून जाता. सो इट्स अ चॅलेंज. ते सोशल मिडिया कंपनीजांनी तांणी तशें केलां एडिक्ट जायचे म्हणून. तांचे मार्केटींग स्ट्रॅटेजी तशी आसा, तांचे रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स तशें आसा. तशें आसतना आमी कालें करचें म्हळ्यार वी हॅव टू डिस्टन्स आवर सेल्फ फ्रॉम दॅट. कशें बेस्ट वे हांवें आयकल्लें, फोन काडून दुसरे कुडान दवरीचे. शिकतना आसा न्ही तुजे हात लागीं फोन आसूं नजो. फोन लागीं आसलें तुजे मोत डायवर्ट जाता तेंत बूक कोण वाचता म्हणून. आनीक एक लोकांक प्रोक्रॅस्टिनेशनाचे प्रॉब्लम आहा, आतां नाका मागीर करया म्हणून. ताका एक एडवायस हांवें काल आयकल्लें म्हळ्यार ताका 5 minute रूल म्हणून आसा. तुमकां एक शिकूंक जाय जाल्यार नाजाल्यार काले वस्त करूंक जाय जाल्यार डू इट फॉर 2 to 5 minutes. ऑटोमॅटिकली 5 minutes जाल्या उपरांत आसा न्ही यू विल कंटिन्यू. 5 minutes जर कांय करूं नजो, मोबायल आपण कांय खाली एटलीस्ट डू इट फॉर 5 minutes. मागीर ऑटोमॅटीक करूंक सुरू करतात. सो हांवें तशें करनासलें, एप्लाय करना. थोडे फावटी नाकाच म्हणून जातालें वाचचें, कितलें बोर जाता हे का जालें. एक मुवी पळया म्हणून जावंचें मोबायलार. म्हाका मुवी पळोवचें म्हळ्यार बारी जाल्लें. मम्मीक एक गत्त आसा, कितलो पिक्चर पळयता, कितल्यो मुवी पळयता म्हणचे. ताका आसा न्ही ते बारीक कसं जातालें एग्जाम टायमार आनी पुरा मुवी 3 घंटे पळयतालो जाल्यार बूक 1 घंटो करून वाचूंक बारीक कसं जातालें. मागीर कालें करचें जालें एग्जामाचे 2 months आसतना कंप्लीट मुवीज बंद करचें जालें, पळयनासलो. वाचूंक सुरू करचें जालें. थोडे फावटी पळयतालो कित्याक म्हणल्यार बर्न आवट जाता, ब्रेनाक रेस्ट जाय. एकच मोनोटोनस जाल्यार सपनान ती सामसून वर्कआउट केल्लें येता, ते बारी डेंजर. हय, पुरा स्टुडंट्सांक तेंच प्रॉब्लम. इल्लें एंटरटेनमेंट जाय नाजाल्यार बर्न आवट जाता. शिकले उडास जाता, मुस्तानाक तें जाता एग्जाम टायमार शिकले उडास वता. कित्याक म्हळ्यार दे डिडंट नो हाव टू वॉट इज रिलीव देअर स्ट्रेस म्हणटात. तेंत वाचून आसा मागीर उडास वता एग्जामान. ते करूं नजो. यू शूड एक्टिवूय आसा इल्लें वर्कआउट करचें, इल्लें एक्सरसायज आनी पुरा करचें पडटा. तेन्ना ब्रेन हेल्थी बरें आसा. नाजाल्यार बसयल्ले कडेन शिकून मोठे जातात, खाता शिकतात. मागीर ते मोठाय काडूंक आनी कसं जाता, कामाक गेल्या उपरांत तेय काडूंक जायना. सो इट्स पर्मनंट. आनी आतां सेडेंटरी लायफ जाल्ल्यान इतले केसीस येता ना, हार्ट केसीस आनी पुरो लोकांक मोर्चे आनी म्हणटाना बारीक आसा जाता. सो यू शूड बी एक्टीव एज वेल एज स्टडी. कीप बॅलन्स बोथ ऑफ दीस, इट विल बी गुड. ओके. डे टायम तूं आर्टिकलशीप कर, सांजेर इवनिंग कॉलेज करतले. सो आर्टिकलशीप कशें जालें, कितें भोगलें तुका आर्टिकलशीप करता आसतना? आर्टिकलशिपांत शिकूंक मेळ्ळां म्हाका बरें. एक सत मस्ताना सांगतात कालें शिकतात आनी आमी कालें काम करतात, कंप्लिटली डिफरंट आसता. खंयच्याय फिल्डाक पळयल्यार बुकांत खाली थियोरेटिकल नॉलेज आसता, रियल लायफाक घेताना कळटा. फॉर एग्जाम्पल MBBSान सांगतात हे सिमटम्स म्हणून पेशंटाचे, आनी हे सिमटम्स जाल्यार पेशंटाक हे डिजीज आसा म्हणून अर्थ. जाल्यार हॉस्पिटलान तशें चलता, डॉक्टरान पेशंटाक विचारचें पडटा निमगे ಇದನ್ನ सिमटम ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ 10 पेन कितले सांग म्हळ्यार तांकां गोत्तो ना कितें सांगचें. तर जाल्यार डिस्कवर करूंक बारीक कसो जाता तांकां कालें डिजीज. सेम CA तशेंच आमकां थियोरेटिकली एक शिके सांगतात इशेशे ऑडिट करचें, हे डॉक्युमेंट्स इशेशे पळयचे. रियल लायफ येताना डॉक्युमेंट्स दिना. ते बारीक कसो जाता, ते प्रॅक्टिकल पळयचे. क्लायंट्स आनी पुरो आयकना थोडे फावटी. तुवें सांगिल्लें नांव चेंज मारूं दिला म्हणटात, आमी काल चेंजीस सांगल्यार नाजाल्यार हे डॉक्युमेंट्स दिनात, तांकां वचून कॉन्टॅक्ट करून करिनात, रेस्पॉन्ड करनात. सो क्लायंट हँडलिंग स्किल्स आनी आमकां एग्जामाक ते थियोरेटिकली शिकयनात, ती आमी प्रॅक्टिकल वचून शिकचें, कशें मॅनेज करचें, कशें हँडल करचें आनी पुरो. सो आर्टिकलशीप तें हेल्प येता मस्त आमकां प्रॅक्टिकली कशें करचें, थियोरेटिकली ते गॅप कशें ब्रिज करचें म्हणून. सो आर्टिकलशीप खंय करतात ती इम्पॉर्टंट. मस्त स्टुडंट्सांक डावट आसता खंय करिचें, एक स्मॉल फर्मान करिचें की नाजाल्यार Big 4 आसात, EY, KPMG, डेलॉयट आनी पुरा, तेंय वचचें गी म्हणून. म्हजें सजेशन तुमकां कालें म्हणटा तें बरें काम जाय जाल्यार CA जाल्या क्लियर जाल्या उपरांत इट्स बेटर यू गो इन टू अ Big 4. कित्याक तुमकां ब्रँड वॅल्यू मेळटा. ब्रँड वॅल्यू म्हणटाना तुमकां शॉर्ट लिस्ट करचे चान्सीस चड जाता.
ना तुमकां असं एंड टू एंड वर्क करूंक जाय, तुमकां प्रॅक्टीस वचूंक जाय. इट्स बेटर टू गो इन टू अ स्मॉल मिडियोकर CA फर्म. तेन्ना तुमकां एंड टू एंड कळटा क्लायंट एक्विजिशन कशें करचें, कशें काम करचें, कशें कॉर्डिनेट करचें लोकां वांटूक. तेन्ना तुमकां सेटअप करूंक जाय फ्युचर प्रॅक्टीस. तुमकां असं तेंतून बरें अंडरस्टँडींग येता म्हणचें. जाल्यार बिग फोर म्हणल्यार निराश जावचें नाका. हांगा येता आनी काण घेतात मस्त लोकांक वता सगळ्यांक बिग फोरार रिगूंक जायना म्हणून. हांगा पास जाल्ले मिडियोकर फॉर्मांत आनी गेल्ले व्हडले इंडस्ट्रीक गेल्ले मस्त लोक आसा. सो ते तुमचे हंगर टू लर्न वेल डिपेंड जाता कितले शिकूंक इंट्रस्ट आहा तुमकां म्हणून. हर एकल्याची एबिलिटी वेर डिपेंड जावन आसता म्हणून. आता तुवें आतां CA एग्जामाक प्रिपेर करता आसतना आता CA एग्जाम म्हणून विविध हंत आसात. सो केदां एक्झाम क्लियर जायनातलो संदर्भ आयिल्ल्या संदर्भार निराश जाल्ले आसा गी नाकात नाका पूण तशें जाल्लें आसा गी. जाता वस्त जाता तशें. CAंत अटेम्प्ट्स मस्त आमकां एक सेयींग आसा CAंत 2 फावटी एक वर्साक एग्जाम जावचे, एक मेयान आनी एक नोव्हेंबरान. सो CA स्टुडंट्सां मदें एक सेयींग डायलॉग आसा, फॉर एवरी मे देर इज नोव्हेंबर, फॉर एवरी नोव्हेंबर देर इज मे म्हणून. सो एग्जामांत 4 पेपर आहले, टोटल 8 पेपर्स आसचे, तातूंत 4 कन्न बरी येत. सो एवरी 4 पेपर्सांत एक पेपर डिफिकल्ट येता मस्त, पळयतनांत घाम सुट्टा, पळोवंक जायना तितलें टफ आसता. एक पेपर इजी आसता मस्त आनी 2 पेपर मिडियम आसता. आतां अकस्मात फर्स्ट पेपर टफ आयिल्ले जालें, भायर येताना म्हणटा नोव्हेंबरान निन्न नोडತೀನಿ, लेट्स मीट इन नोव्हेंबर म्हणटा, लेट्स मीट इन मे म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार तशें आसता ते एक टेक्नीक आमचे इन्स्टिट्यूटाचे इल्लें लोवर करून कॉन्फिडन्स आनी परत तेतला कालें घेता. स्टुडंट्स चिंतात फर्स्ट पेपर टफ गेले हातूंत फेल जाता, उरले पेपर बरोवन कालें फायदो, परतून नोव्हेंबरा बरें ना म्हणटात, सोडून येतात. जाल्यार करूं मस्त पटी कालें जालें म्हणल्यार टफ पेपरांत लोक पास जातात, इजी जाल्ल्या पेपरार फेल जातात. सो ते ओवर कॉन्फिडन्स आनी परत इल्लें मॅनेज करीचे. जाल्लें आसून दी, हांव नेक्स्ट पेपराक प्रिपेर करता म्हणून वचाचें. चड टेन्शन घेवन वचून वता, कित्याक म्हळ्यार टफ पेपर आयल्यार करेक्शन इल्लें लिनियंट जाता. इजी पेपर आयल्यार इल्लें टफ करता, कित्याक नातल्यार पुरो 100 मारतात इजी पेपरान. सो इल्लें तशें मॅनेज करून वचाचें. पेपर्सांत 4 पेपर आहल्यान 2 पेपर एवरी टायम बरे स्ट्रॉंग आसले तुमचे. कितले टफ आयले रे पेपर, एक 60 स्कोर म्हणून करायचे त्या 2 पेपराक. उरले 2 इल्ले उणे आसल्यार तुमचे नॉलेज आसल्यार चलता. त्यातले एवरेज जावन 200 मार्क्स मेळटा. सो तशें पास जावें. फेलियर म्हणटाना फेलियर फेस केला हांवें CAंत. IPCCन ती फेलियर फेस केला हांवें, फायनलान ती फेलियर फेस केल्या. CPTन फेलियर फेस करूं ना, फर्स्ट अटेम्प्टान जाल्लो. IPCCन फेलियर फेस जालें कित्याक म्हळ्यार आमचे क्लास जाताले BCOMांत आनी पुरो BCOM एग्जाम्स आनी CA एग्जाम ऑलमोस्ट एवरी टायम एकच पटी जावचे आहले. डे एक इवनिंग डे टायमार आसा आनी एक 9 वरां 9 to 12 BCOM एग्जाम आहल्यार 2 to 5 इवनिंग कॉलेज CA एग्जाम आसताले. बारीक आसताले मॅनेज करूंक. मॅनेज करूंक ते शिकचें हें शिकचें कळना. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. सो तशें जाताना अटेम्प्ट लागता थोडे पटी. सो जाल्यार ते एवरी टायम क्लास येनातले, 1-2 एग्जाम क्लास जाताले, उरले पुरो त्यात एग्जामाच्या टायमार ते रिवॉल्व जावन आसतले. फेलियर जाताना मुसानांचे मेंटॅलिटी मस्त येता, नाका करचे कितले म्हणजे फ्रेंड्स आमचे मुखार गेले आनी जायना म्हणून. बट देन एक सेंटेन्स हांवें रिसेंटली व्हिडियोर पळयले, तांणी सांगिल्लें तुमी लायफार इतले एफर्ट घालतात आनी इतले एफर्ट घालून तुमी फेल जाले तेन्ना नाका म्हणून नजो. कित्याक म्हळ्यार वन्स यू से नो आय एम गिवींग अप, ऑल द एफर्ट्स दॅट यू पुट इन बिकम्स गोज टू वेस्ट म्हणून. It should not happen. इतलें केलां, the success is around the corner. Little bit more म्हणून केल्यार आसाने you will achieve that success म्हणून सांगचें. सो फेलियर पळय तेन्ना भियोन वचो स्टुडंट्सांनी. we will never know how far is the success. तशें म्हणटात इतले एफर्ट केल्या उपरांत. जावन दी आतां तुका सगळो लोक वळखता CA म्हणून पॉप्युलर जावन आसाय, ती एग्जाम क्लियर जाल्या म्हणून तुज्या फिरगेचेन गांवांत वळखून आसा. आनी अशें आसतना तुज्या साधना फाटल्यान तुज्या आवय बापायचो, तुज्या कुटुंबादाराचो पात्र कसो आसा, कितें म्हणटाय तांच्या विशयांत? डेफिनेटली CA करतना आसाने पेरंट्सांचे सपोर्ट मस्त जाय. कित्याक म्हळ्यार आमकां कॉलेज म्हणून कांय ना CA स्टुडंट्सांक म्हणून सपरेट. आमी आमचेच सेल्फ स्टडी करचे, नातल्यार क्लासीस काणकोणचे. आमकां सेमिस्टर इंटरनल्स आनी कांय ना, टिचर्सांनी आनी आमकां येवन सांगूंक इशेशे गायड कर, यू आर डुईंग दीस मिस्टेक, हांगा करेक्शन कर, कांय ना. फेलियर जाल्यारय आमकां सांगूंक टिचर्स नात गायड करूंक चड. सो प्रॉब्लम काल जाता म्हळ्यार आमचे लक्षिल्ली कुटुंबां चिंत आमकां हेल्प करूंक येता फेलियर जाताना लायफार आनी पुरो. तेन्ना पेरंट्स अंडरस्टँडींग आसल्यार बारी इट्स अ ग्रेट एडवांटेज.
मुझे पेरेंट्स मस्त अंडरस्टँडिंग आयला थोडे फेल जासतना मोदे आनी पयले पेरेंट्स सांगचे आहले इट्स ओके इट्स नॉर्मल सक्कट पास करूंक जायना न्ही CAंत तूं ह्या फाटी फेल जाले नो प्रॉब्लम नेक्स्ट अटेम्प्ट बरें नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर जाताय ते मोती व्हरनाका फेल जाले म्हणून फेल जाले म्हळ्यार सान्ने इट्स इन द पास्ट दॅट डजंट डिफायन यू इन युअर फ्युचर म्हणून सो स्टडी कर इल्ले विकी ह्या फाटी इल्ले विकी शिकूंक सुरू कर इल्ले चड शीक प्रिवियसान काले अटेम्प्टान मिस्टेक्स केल्ले एवॉयड इट इन नेक्स्ट अटेम्प्ट इल्ले चड पळय केन्तोन इल्ले स्मार्ट स्टडी कर इल्ले दुसरे सिनियर्सांक विचार कशें क्लियर जाली ती आनी पुरा तुका इल्ले एक्सपिरियन्स सांगतात जाल्यार टिप्स सांगतात सो तशें कर म्हणटात प्लस आतां थोड्यांचे पेरेंट्स बरे रेअर जाल्यार CA स्टुडंटाचे पेरेंट्स CAs असतात सो तांकां साने तांचे भुरग्यांक साने इल्ले गायड करया सांगतात हे टॉपिक्स जाल्यार मेजॉरिटी स्टुडंट्सांचे पेरेंट्स CA न्हय सो तेदा लागून तुका ते सपोर्ट फॅक्टर इट कम्स इन हँडी CA स्टुडंट्सांक आनी पुरा ओके पेरेंट्स सपोर्ट करता आनी प्लस ते तुमकां मस्त प्रे करतात मस्त दूख जावचें कित्याक लागून तूं फेल जाताय तुका आयकल्यार व्हड न्ही तुवें सांगलें हे बे तूं फेलियर म्हणून जाल्यार पेरेंट्स सांगतना काल तुजो पूत पास जावन फेल जालो म्हण ते आनीक दूख भोगता सो यू शूड कीप दॅट इन मायंड नेक्स्ट अटेम्प्ट बरयतना यू शूड मेक श्युअर इफ नॉट फॉर यू बट फॉर युअर पेरेंट्स तांचे खातीर मुनी पास आहे तांचे ते ह्युमिलिएशन तांणी फेस करूं नजो म्हणून तुमी एकपटी क्लियर जाल्यार तांचेंत न्ही स्टेटस वयर वयचें म्हजो पुतान पास जालें म्हजे धुवेन पास जालें म्हणून सो कीप दॅट इन मायंड तेन्ना तुमकां एक मोटिवेटींग फॅक्टर जाता म्हणून सांगचें ओके जावन तुज्या बाय बापायन तुका बरो संगात दिला बरें सपोर्ट दिला तशें तूं CA जालें तांकां विशेश तरेन ह्या संदर्भार हांव परबी पाठयता आनी आतां CAंत इंटर्नशीप म्हणून आसा गी तुवें इंटर्नशीप केलाय खंय केलाय ताच्या विशयान कितें म्हणटाय CAंत इंटर्नशीप म्हणून ना आमकां 2 ऑप्शन आसा आर्टिकलशीप करतना एकच कंप्लीट 3 years एक CA फर्म अंडर आर्टिकलशीप करियत नाजाल्यार बिग 4 आर्टिकलशीप करियत और 2 years आसाने एक CA फर्मान आर्टिकलशीप करियत आनी 3rd year इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग म्हणून ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काले म्हळ्यार कॉर्पोरेटाक वचून आसतना आमकां काम करे 1 year कशें कॉर्पोरेट वर्क जाता म्हणून आतां मस्त फेमस आमचे स्टुडंट्स ते करचारात 2 years एक CA फर्मान काम करतात 3rd year येताना कॉर्पोरेटाक वयतात शिकूंक कॉर्पोरेट लायफ कशें आसा कशें वर्क जाता इट्स एन एडेड एडवांटेज तांकां दोनी कळटा तांकां मिडियोकर फर्माचे मिड सायज फर्माचे तांकां कशें काम कळटा प्रॅक्टिसाचें दे विल गेट टू नो हाव इंडस्ट्री वर्क्स ऑल्सो ते एक एडवांटेज जाल्यार एक इश्यू काले म्हळ्यार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगांत तुमकां इल्ली लीव उणें मेळटा एग्जाम फायनल एग्जामाक CA फर्मान जाल्यार इल्ले सर्टिफिकेट बिकॉज दे आर अंडरस्टँडींग CAसांक गोत्ता आसता इतले टायम जाय इल्ले शिकूंक आनी परत सो ते लिनियंट असतात कॉर्पोरेटान तशें आसना ती फिक्स सांगतात 2 to 3 months इतल्यान दितात म्हणटा तिका सर्ट दिनात यू कांट आर्ग्यू ओवर देर यू हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट विथ देअर पॉलिसीज कॉर्पोरेट पॉलिसीज आनी पुरा म्हणटाना लीव म्हणटाना इतलेच लीव तिका सर्ट ना आनी पुरा हांगा सांगेत म्हाका एग्जाम आसा हांव एग्जामाक वचून येता सर सोडटाय म्हणून सोडटात आसून शिकतालो न्ही स्टुडंट खंय केलें इंटर्नशीप खंय केली इंटर्नशीप हांवें आर्टिकलशीप मात्र केल्लें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगाक वचून ना इंटर्नशीप हांवें CA जाल्या उपरांत केल्लें एक CA करचे पयलीं केल्लें जस्ट फॉर माय सॉफ्ट स्कील डेव्हलपमेंट आनी कम्युनिकेशन डेव्हलपमेंटा खातीर एक 3 क्लासेसान केल्लें एज अ जनरलिस्ट इंटर्न तें हांवें पुरा स्टुडंट CA CPT स्टुडंट्सांक मेंटर करनालो कशें शिकोवन तांकां कशें स्टडीजान हेल्प करचे तांचे क्वेश्चन पेपर सेट करचे करेक्शन्स करचे तांचे क्लासीस शेड्यूल करचे आनी पुरा आनीक एक इंटर्नशीप हांवें रिसेंटली प्रोमिलो म्हणून एक ॲप आसा रिसेंटली म्हणजे एक सर आसा चंदन सर ते स्टार्टअप त्या ॲपान तसो हांवें इंटर्नशीप केलें मार्केटींग इंटर्न जावन तें हांवें म्हजे ॲप डावनलोड्स आनी पुरा सोडोवचे खातीर 1-to-1 सेशन्स काडून आहलो स्टुडंट्सांक कशें ॲप वर्क जाता सांगून आहलो प्लस करियर गायडन्स प्रोग्राम्स आनी हांव दिवन आहलो मोस्ट स्टुडंट्सांक आनी पुरा एज अ इंट्रोडक्टरी ड्रायव्ह म्हणून सो ते 2 इंटर्नशिप्सान म्हाका इल्ले हेल्प जाले टू इम्प्रूव ऑन माय सॉफ्ट स्किल्स आमकां CA स्टुडंट जनरल टेक्निकल स्किल्सान हुशार असतात इल्ले सॉफ्ट स्किल्स जाय आमकां सो सॉफ्ट स्किल्स आसा आनी पुरा अशें एक्सपोजर मेळ्ळ्या कडेन उलोवंक मेळचे कडेन वचचें तेन्ना आसा सॉफ्ट स्किल डेवलप जाता टेक्निकल स्किल्सूय डेवलप जाता सो इंटर्नशिप्स करा CA स्टुडंट्सांक कितें जाल्यार करीचें म्हळ्यार एकच CA जाल्या उपरांत करा तुमचे आर्टिकलशीप जाल्या उपरांत ते टायम आसा रिजल्ट्स येवचे मदें त्या टायमार एक 2 months इंटर्नशीप आनी पुरा वचून करियत तुमचे जाय आसले फिल्डाक थोड्यांक आसा इन्वेस्टमेंट बँकींग आनी पुरा जाय पडटा वचूंक जाय आसलें इंट्रस्ट तांकां त्या वचत फायनान्स डोमेनांत इंटर्नशिप तांत वचत थोड्यांक इल्ले सॉफ्ट स्कील डेवलप करूंक जाय त्या डोमेना वचून इंटर्नशीप करीत सो इट्स अप टू यू बट डू वन करा तुमचे रेज्युमेन इल्ले हेफ्ट पडटा सो ताचे खातीर इट्स गूड ओके जावन दी
आता तुवें फकत तूं CA शिकतलोय मात न्ही, तूं शिकून आसतना दुसऱ्यांक तुवें शिकयलाय, तांकां मार्गदर्शन दिलाय आनी ते तुका CA क्लियर करूंक कुमो केला. आनी ताच्या सांगात तुवें सांगली आमी फस्टाक सांगलें आसा तुवें कॅरियर गायडन्स तशेंच फ्री कॅरियर गायडन्स आनी ताच्या सांगात सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनींग आनी मंगळूर तशेंच उडपीच्या विविध PU कॉलेजीक दिलें म्हूण. ऑपॉर्च्युनिटी कशी मेळ्ळी तुका, कशें जालें, भुरग्यांची रिस्पॉन्स कशी आसली? ऑपॉर्च्युनिटी हांव ते इंटर्नशीप करतना मेळ्ळें त्रिशा क्लासेसान. तांणी आमकां सांगिल्लें कॉलेजीक वसा आनी आसाने कोर्सा विशयी आसाने इल्लें अवेरनेस स्प्रेड करा म्हणून. सो एक कॉलेजीक गेल्लो म्हाका उडा आसा उडपीन ते एक व्हडलीचें कॉलेज भितर गव्हर्मेंट कॉलेज. म्हाका खाली सांगिल्लें एक अवेरनेस प्रोग्राम आसा, तुवें आसा स्टुडंट्सांक सांगिजे उडपीन ते अवेरनेस प्रोग्राम आसा CA कोर्सा विशयन. तांकां एक आयडिया दिवचे हे आसा ह्या दिसा येया वसा क्लास स्टुडंट्स येयचे आनी ते बसाचे तुमकां अवेरनेस प्रोग्राम दिता म्हणून कॉलेजीक वचोन. आमी गेल्लीं थोडे मस्त कॉलेजीस गेलीं एक भितर इंटिरियर कॉलेजीक गेल्ले. थंय भुरगीं पुरा ग्रावंडार खेळचे कित्याक म्हणून लेक्चरर येवना. लेक्चरर भायर गेला. प्रिन्सिपल आसा, प्रिन्सिपलान म्हाका धरलें आनी सांगलें ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ CA ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತುಗಾರ ಅವನು ಅಂಕ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ರಾಗ್ सकाळी PT पिरियड सोडून आमकां आसा क्लासीक इन सेमिनार दिवयता म्हणून. आतां आडयलें आतां पळयत ताकाले हे इल्ले बॅकवर्ड एरिया हांकां CA म्हळ्यार कांय गोत्तू ना. आतां इंट्रोड्यूस करूंक बारीक कश्ट म्हाका CA म्हळ्यार कालें अशें कशें म्हणून. सो हांवें तांकां एक आयडिया दिली एक कशें करचें म्हणून म्हणजे मंड्याक इल्ले आयडिया येयली. काली गेलें म्हळ्यार हांवें तांकां विचारलें हू इज युअर फेवरेट एक्टर म्हणून. त्या टायमार तांणी सांगलें एकली सांगलें कन्नडाचे एक्टर दर्शन, सुदीप, पुरो तांणी नांवां सांगलीं. मागीर हांवें विचारलें तुमकां कितल्या जाणांक तुमच्या फेवरेट एक्टराचे ऑटोग्राफ मागूंक जाय म्हणून. सो सगळ्यांनी हात वयर केले म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय म्हणून. ताचे उपरांत हांवें विचारलें वय गे इतलें इजी गे एक्टराचे ऑटोग्राफ काडूंक. सांगलें ना इतलो लंब लायनी रावचे झगडे करना पुरो वचचे लागीं खंय मेळटा ऑटोग्राफ काडूंक म्हणून. सांगलें वय हांवें सांगलें तेचे जाल्यार हांवें तुका सांगिचें एक कोर्स आसा ते कोर्स केल्यार आसा न्ही तो एक्टर समेत येवन तुमचे सिग्नेचरा खातीर लायनी रावूंक का म्हणून. तांकां अशें कळ्ळें गो तुमचे कोर्स लायनीर येवन रावचे एक हेचे खातीर. मागीर सांगलें CA म्हणून एक कोर्स आसा तशें तांकां इंट्रोड्यूस केलें. CA म्हळ्यार कोण ताचे सिग्नेचरा वॅल्यू कितली आसा आनी पुरो मागीर तांकां इंट्रस्ट जावंक सुरू जालें. सो तें म्हणजे फस्ट सुरू केल्लें हांवें करियर गायडन्स दिवंक. मागीर तशेंच दुसरे कडेन कॉलेजीसाक गेलो तांकां इल्लें करियर गायडन्स सॉफ्ट स्कील ट्रेनींग आनी पुरो दिलें हांवें. कशें तुजे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज काले आसा मार्केटीन तुमकां कशें डेवलप करया तुमचे स्किल्स तुमचे रेज्युमे कशें प्रिपेर करचे वा कॉमर्स फिल्डांत काले स्कोप आसा ते पुरो स्टुडंट्स सांगलें. कित्याक म्हळ्यार रिसंटली हांवें एक विडियो पळयल्ले तातूंत सांगलें कालें म्हळ्यार USच्या भुरग्यांक विचारलें तुमकां फ्युचरान काले जावंक जाय म्हणून. रिसंटली मेजॉरिटीन सांगलें आय वॉन्ट टू बी एन इन्फ्लुएन्सर गे. तेन्ना ताणें एक्सपेरिमेंट चायनांत केलें. चायनान विचारलें वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम. तांचे सेम आय वॉन्ट टू बी एस्ट्रोनॉट, सायंटिस्ट, इन्वेस्टमेंट बँकर, मॅनेजमेंट कन्सल्टंट ते पुराय. ताणें पळयलें वॉट इज द रिजन म्हणून. तांणी कळ्ळें कालें म्हळ्यार ते टिकटॉक ॲप आसा न्ही तांचे कंटेंट USान डिफरंट आसा चायनान डिफरंट आसा. चायनांत एज्युकेशनल बेस्ड विडियोज USान आसा न्ही एंटरटेनमेंट बेस्ड विडियोज. सो इट्स चेंजींग द मायंडसेट म्हणून. आतां स्टुडंट्स भुरग्यांक इजी मनी करूंक जाय. दे डोंट नो द वॉट यू से एक करियराचें लायफ स्पॅन कितलें म्हणून. इन्फ्लुएन्सर म्हणटाना यू हॅव टू बी ऑन युअर टोस एवरी टायम. कितें जाल्यार लोकांचे इंट्रस्ट गेले यू आर आउट ऑफ द मार्केट कोण नवो येता देन यू कांट मेक मनी म्हणटात. सो तांकां ते मायंडसेटांतल्यान भायर येवंक जालें इल्लें रियलिटी चेक दिवंक जालें. सो ते स्टुडंट सांगतना इट वॉज एन आय ओपनिंग सेशन फॉर देम. विशेश आहा गे इट्स नॉट ऑल रोजी म्हणून तशें. सो तांकां इल्लें कळ्ळें तें ओके दीस हॅपन्स. आमकां इल्लें सिरियस हेजे लायफान टॅक्नॉलॉजी आनी पुरो येताना फ्युचरांत कामाचे आनी पुरो मॅन्युअल टास्क आनी पुरो AI व्हरताना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व्हरताना आनी कशें तांचे जॉब्स प्रोटेक्ट करयत कशें तांचे स्किल्स डेवलप करयत आनी पुरो सांगलें हांवें. सो तांकां तें कळ्ळें ओके नाव वी हॅव टू बी सिरियस वी हॅव टू चेक अ पाथ वेर वी डोंट एंड अप बींग स्लेव ऑफ AI ऑर मशीन लर्निंग म्हणून तशें. सो ते तांकां इल्लें बरें लागलें हांव चिंता स्टुडंट्सांक. तांणी येवन सांगतालीं सर बरें आहलें आमकां गोत्तू नासलें इतलें आनी पुरो आहलें म्हणून. सो इट हेल्प्स. जावन तुजे CAच्या परिणाम तसो 12 जाणां भुरग्यांक तांच्या जिवितांत CA म्हणलो शब्द जोडाक दिलाय आनी CAक तांकां हाडचे तुवें प्रयत्न केलाय म्हणयत. आनी आतां प्रस्तूत कितें करना आसा तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें?
प्रस्तुत आमचे जॉबाक या म्हणून आसा कॅम्पस प्लेसमेंट जावंचार आमचे इन्स्टिट्यूटाचे ताका एप्लाय केला आनी शॉर्ट लिस्टिंगाक वेट करचार आसा प्लस ऑफ कॅम्पसय एप्लाय करचार आसा. फ्युचर प्लॅन्स म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें बरी म्हाका सर्च शिकूंक इंट्रस्ट आसा कित्याक म्हळ्यार पयलीं सांगणी आहली 1920s आनी म्हणजे ग्रँड मदर आनी आसतना व्हडली मागीर तांणी सांगचे काले त्या टायमार 10th जाल्यार जालें व्हडलो मनीस बँकान आनी काम मेळ्ळें. इल्ले टायम गेले 12th जाल्यार व्हडलो मनीस मस्त शिकला मागीर डिग्री वस्तू शिकला मागीर डबल डिग्री मागीर इंजिनियरींग मागीर आतां इंजिनियर्स MBA करतात. सो एक टायम येता इल्ले 2-3 इयर्सान केदो वेळा खाली CA पावना मार्केटींग सर्वायव जावंक इल्ले सर्च शिकचें पडटा. सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेर्ड म्हणल्या खातीर हांवें इल्ले फ्युचर स्टडीज करया म्हणून चिंचारा. आय एम ट्रायंग टू एक्सप्लोर न्यू ऑप्शन्स वॉट अदर देन CA म्हणून एकच फिल्डान गेल्यार काल जाता ते फील्ड पळय ऑटोमेट जाल्यार काले म्हणी दुसरे टॅक्नॉलॉजीन वेल्यार तुमी डेड जाता तुमचे डेड एंड ते आतां परतून शिकायचे नवे काले म्हणी इट्स व्हेरी डिफिकल्ट त्या एजार 30-35 पास जाताना वय टायम आसना बारीकच जाता. सो ऑल्टरनेटीव करियर रिलेटेड बट ऑल्टरनेटीव करियर इल्ले एज्युकेशनी काणून दवराचे. सो इट हेल्प्स तुमकां शिफ्ट जावंक जाता तुमचे इट्स नॉट लायक किवींग ऑल एग्स इन वन बास्केट यू आर डायवर्सिफायींग इट तशें जाल्यार बरें तुमचें फ्युचर सेफ जाता म्हणल्या खातीर. टॅक्नॉलॉजी विशीं इल्ले वाचीचे हाव इट्स इम्पॅक्टींग युअर प्रोफेशन ते वाचया म्हणून आसा. सो म्हणजे फ्युचर प्लॅन तेंत आतां एक्सप्लोर करचारा खंयचे फुरा करियर्स आसात अपार्ट फ्रॉम CA वीच कॅन सेफ गार्ड माय करियर म्हणून. सो त्या प्रोग्रेशनांत या म्हणून स्टडी इज हे जॉब इज सायड बाय सायड बिकॉज लर्निंग शूड नेवर स्टॉप यू स्टॉप लर्निंग एंड ऑफ युअर करियर म्हणटात तशें. तुजे फ्युचराक बरें प्लॅन आसा तुका सर बरें मागता. आनी आतां विशेश जावन आतां CA विशयान इतलें आयकून जालें सो मे विलान CA जर्नी कशें म्हणून आमकां आयकूंक मेळ्ळें. CA सोडून दुसऱ्या खंयच्या फिल्डान तुका इंट्रस्ट आसा? म्हाका फस्ट सांगिल्लें बरी डॉक्टर जावंक बारी इंट्रस्ट आहलें जाल्यार डॉक्टर जावंक जावना. तशें आसा न्ही जाल्यार ते इंट्रस्ट सोडून हांवें आतां हें आसा न्ही फ्री टायम आहल्यार हांव मेडिकल सायन्सा विशयी वाचता. ते सोडून म्हाका फिटनेस सायन्स म्हणल्यार बारी इंट्रस्ट आहा. कशें वर्कआउट्स करचे ताचे विशयांनी फूल शिकलां. कशें वेट लॉस कशें करचें वेट गेन कशें करचें मसल बिल्डींग ते पुरा शिकलां. सो टायम आसतना ते दोन वाचता. प्लस थोडे पटी मार्केटिंगाचे रिलेटेडूय वाचलां हांवें. डिजिटल मार्केटींग रिसंटली बूम आयिल्लें म्हणून ते कालें म्हणून म्हाका इंट्रस्ट जाल्लें कशें वर्क जाता ताचे विशयांनी वाचून आहलो. सो एक्स्ट्रा करिक्युलरांत फ्री टायम आसतना हें पुरा वाचून आसता. इल्लें नॉलेजेबल जाल्लें वाचचें बरें हांव चिंता कित्याक म्हळ्यार खालीच एंटरटेनमेंट वाचून गेल्यार ते एंटरटेनमेंट सोड तुमकां दुसरें उलोवंक कांय आसना दुसऱ्या प्रोफेशनाचे लोकां वाटूंक वेताना. सो इल्ले दुसरे नॉलेजेबल इल्ले इंट्रस्टींग जाल्ले वाचचार आसा तशें. ओके. कार्यक्रमाच्या अखेरीक सो आमच्या विक्षकाक विशेश जावन युवा जाणांक कितें सांगूंक अशें येताय? युवा जाणांक CA स्टुडंट्स मात्र न्ही कोण दुसरे कोर्स करताय तांकांय एक सजेशन ऑर एडवायस काल दिता म्हळ्यार हांवें रिसंटली हे म्हज्या लायफान इम्प्लिमेंट केल्लें CA करतना फेलियर जाताना. कालें म्हळ्यार कंपॅरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय म्हणटात. कित्याक तुमकां आसा न्ही दुसऱ्या वांगडा कंपेर केल्यार बिगेस्ट प्रॉब्लम ती तुजे मुखार वेताना तुमकां चड दूख भोगता. तुमी तांकां कॉम्पीट करूंक पुरो आय विल कॉम्पीट आय विल फायट आय विल विन म्हणून. एक टायम येता तुमी तांकां आसा न्ही ओवरकम करतात तांचे मुखार वेतात. बट देन यूल रियलायज देर इज समवन ऑलवेज बेटर देन यू. तुमी कितले फायट करतात यू विल ऑलवेज बी सॅड. सो हांवें कालें म्हणचें म्हळ्यार कंपेर युअर सेल्फ विथ युअर सेल्फ. तितलेंत वॉट वेर यू इन द पास्ट वेर आर यू नाव. तुमी डेली इम्प्रूव केलां गी तें पळया काल कितले आहले आज इम्प्रूव केलां गी ताचे बरें आसात गी तें करा तुमकां पीस ऑफ मायंड येता. बेस्ट एग्जाम्पलाचे लिव्हींग प्रूफ ॲपल कंपनी. तुमी ॲपल कंपनीचे की नोट्स पळयल्यार तांचे प्रॉडक्ट लॉन्च पळयल्यार एक ती कालें म्हणटात म्हळ्यार ती तांचे प्रॉडक्ट लॉन्च करतना केदांडे सांगिनात आर फोन आर प्रॉडक्ट इज बेटर देन सॅमसंग इज बेटर देन रियलमी इज बेटर देन OnePlus म्हणून. दे ऑलवेज से we have improved so much % over the past product. We have our camera is so much better than our past iPhone म्हणटात. They never compare. जाल्यार तुमी तांचेच कॉम्पिटिटर्स पळया सॅमसंग OnePlus आनी पुरा ती कशें करतात ती एवरी तांचे प्रॉडक्ट लॉन्चार तांचे आर प्रोडक्ट इज बेटर देन ॲपल इन सो अँड सो वेज आर प्रोडक्ट इज बेटर इन सो अँड सो वेज म्हणटात. कंपेर करनासतात. तशें जाताना काल जाता ती आसा न्ही तितले वयर येवना तांच्यान कॉम्पिटिशन चड जाला. तांचे कडेन प्रॉडक्ट चड ॲपलाचे डेफिनेटली बट ॲपल इज इन $1 trillion कंपनी. ती बिकॉज दे वर्कड ऑन देमसेल्फ रादर दॅन फोकसिंग ऑन वॉट अदर्स आर डुईंग
दे केप्ट इम्प्रुवींग, दे डिडंट फॉल टू द प्रेशर ऑफ दी मार्केट म्हणून सांगता. सो इम्प्लिमेंट करा तुमच्या लायफार. कंपेर युअर सेल्फ विथ युअर सेल्फ, डोंट गो टू कंपेर विथ अदर्स. दॅट इज द बेस्ट वे हांव सांगता. तेदळा तुमचे इम्प्रुवमेंट जाता. वर्ल्ड विल सी अँड से ओके दिस गाय इज ग्रेट, ही इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द रॅट रेस म्हणटात. कॉर्पोरेटाक येताना रॅट रेस आसात. आतां तुमी CA आसानी फेल जाल्यार आसानी फस्ट 2-3 अटेम्प्टांत म्हणून कात म्हजे फ्रेंड्स CA जावन गेले, हांव पाटी उरलो म्हणून. फस्ट लॉस तेंच जाता तुमकां, मस्त दूख भोगता. लेट्स से तुमी CA जाले, आतां आनी व्हडलें टेन्शन. म्हजो फ्रेंड आसा CA जाल्लो, व्हडल्या कंपनीन रिगलो. हांव आनी कितले धाकट्या कंपनीन म्हाका जॉब मेळ्ळें म्हणून. वेन वील दीस स्टॉप? तितल्यान हांवें सांगचें, डोंट कंपेर विथ अदर्स, कंपेर विथ युअर सेल्फ. तेदळा दॅट इज द बेस्ट वे टू प्रोग्रेस इन लायफ अँड फॉर अ हॅपी लायफ हांव सांगता. जावन दी बरें. सो तुवें PT पिरियडींत CA म्हणलो आयकल्ल्या शब्दांत आज आमच्या स्टुडियोंत म्हज्या बगलेन CA जावन बसलाय. त्या वेळ पर्यंत तुजी CAची जर्नी आयकून आमकां मस्त खुशी जाली. खंडीत जावन आमच्या विक्षकांकी तुजे तोंड जाय तितले पिरियड मेळ्ळे म्हणून हांव सांगूंक आशेता. आनी तितले मात न्ही, मुखल्या पिळगेकी कोण सकट CA जावंक आशेवन आसात, सो तांकांय तुजे तोंड पिरियड मेळ्ळा. आनी विशेश जावन आमच्या ह्या कार्याक येवन तुज्या जर्नी विशयांत आमच्या सांगात तुवें वांटून घेतल्याक विश्व कोंकणी केंद्रांत तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू अविनाश. देव बरें करून तुकाय म्हणटा. हे सेशन काडून गेले हांव देव बरें करूंक म्हणटा विश्व कोंकणी केंद्राक. तांणी इतले बरे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक, स्टुडंट्सांक कोण पर्स्यू करचे CA तशेंच दुसऱ्या स्टुडंट्सांक गायड करूंक, तांकां एक एडवायस आनी मार्गदर्शन दिवच्या खातीर सर सिब्बंदी वर्गांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं मेविल रॉड्रिगस. बघाचे न्हू, हो जावन असलो आयचो CA साधक विशयांतलो अंकडो. आज एक CA साधक आमचे मध्ये येवन ताच्या CA जावच्या सगळ्या परिणाम विशयांत वांटून घेतला. असलीच साधक विशयांत जाय तितली मुखल्या दिसांनी कार्य हाडून विश्व कोंकणी केंद्राची YouTube चॅनल तुमकां कार्य पळोवंक मेळटली. हें कार्य विक्षण केल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. परत तुमी परत मेळया. तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच आसो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.